पाव विकतो घेवपाक गोंयकारांक आतां चड पयशे फारीक करचे पडटले। पाव उणो पोळयेचो दर 1 रुपयान वाडला। ही नवीन दरवाड 10 ऑक्टोबराच्यान लागू जातली। ऑल गोवा बेकर्स अँड कॉन्फेक्शनर्स संघटनेन बुधवारा ही दरवाड जाहीर केल्या। कामगार पीठ आनी लाकडांचे दर वाडल्यात। तशेंच दरवाडीक तांणी गोंया भायल्या बेकरेकारांकूय जबाबदार धरल्यात। स्लायस ब्रेडाचे दर ह्या आदीं 4 रुपयांनी वाडल्यात। पुराय गोंयभर भोंवून तांणी हे विशीं सर्वे केलो। ह्या सर्वेंत गोंयभरच्यान बेकरीवाल्यांनी पावाचो दर वाडोवपाचो आग्रह धरिल्लो अशें अखिल गोंय बेकर्स अँड कॉन्फेक्शनर संघटनेचो अध्यक्ष पीटर फर्नांडीसान सांगलें। पुराय गोंयभर पारंपरीक बेकरीवाल्यांच्यो 50 परस चड बेकऱ्यो नासतल्यो अशें फर्नांडीस म्हणटा। चडांत चड बेकऱ्यो गोंया भायल्या लोकांनी घेतिल्ल्याचें तो म्हणटा। पीठ ह्या दिसांनी आनीक 5.5 रुपये वाडले। जोळो जो 17,000 आशिल्लो तो आज 21,000 जालो। लायटीचो मिटर तर धांवता ते तुमकां सांगपाची गरज ना। लेबर मेळना, लेबर एकदम शॉर्टेज आनी ताका लागून लेबरांचें कॉम्पिटिशन करचें पडटा। दुसरो जर 10,000 दिता हांव 12,000 दिता अशें म्हणून आपोवचें पडटा आनी आमी बोटां कापून घेतात। नॉन गोवन्स आयज गोंयान भितर सरून इन्फिल्ट्रेशन करून थोड्यांनी आमच्या गोंयकारांच्यो बेकरी चलोवपाक घेतल्यात, थोड्यांनी आपणी स्वता बेकरी घातल्यात आनी ते इतलें कॉम्पिटिशन करतात की हो पाव जो आयज 4 रुपयान जो आसा तो आयज 7 रुपयान पासून तो दिल जायत, देर इज नो प्रॉफिट। ऑक्टोबराच्या 10 तारखेर सावन आमची पावांची दर 50 ग्रामाचो उंडो हो 5 रुपया आसतलो। पोळयेची रेट आमकां वाडोवपाक जाय, पूण तेच बरोबर ही पोळी बी आमची 5 रुपयान आसतली। आनी ह्या निमित्तान आमी आमचे चीफ मिनिस्टराक आमी रिप्रेजेंटेशन घेवन वचपाचें आहा आनी ही रेट आमी तांकां मागीर आमी कळयतले। पूण सद्याक ही रेट आमची 10 तारखेच्यान 5 रुपयांनी उणो हो सुरू जातलो। मडगांवच्यान आमचो खबराकार रमेश नायक रावत।